राजन घाटे गोंयकारां खातीर उपासाक बसल्यार 12 दीस जाले. सोमारा तिनसाना राजन घाटेची भलायकी बरी ना जातकीर ताका आझाद मैदाना वयल्यान गोंय मेडिकलांत बांबोळे उपचारा खातीर व्हेलो. मंगळारा दोतोरांनी राजन घाटे कडेन उपास सोडपाची विनवणी केल्या उपरांत घाटेन आपलो उपास सोडलो. उपास सोडटकीच रोखडोच राजन घाटेचेर दोतोरांनी उपचाराक सुरवात केली. राजन घाटेचेर सध्या 143 वॉर्डांत उपचार चालू आसात. हेल्थ बरी नासल्या कारणान म्हाका आझाद मैदानाचेर येवपाक मेळोंक ना. दोतोर म्हणटा जेयना जाल्यार तूं तुजी वखदां लागची ना मेडिसीन. हांवें कालच्या रात पयन आनी सकाळचो ब्रेकफास्ट घेवना. म्हाजो BP हालपाक लागलो आनी दोतोर एडवीन म्हाका तापयलो. तूं घेयना कित्याक काय म्हणलो. तुजी बायल म्हाका व्हडली आहा, बायले कडसून हें कर आनी मोकळो जा आनी मागीर लोकांची कामां कर. पयलीं फॅमिली मागीर तो संवसार अशें म्हणून म्हाका दोतोरान सांगना. परत परत सांगता दोतोरान भरपूर म्हजी हें घेतली आनी म्हाका आतां बरें दिसता. उपासाक बशिल्लो तेन्ना घाटेक लोकांनी तेंको दिलो म्हूण लोकांचे घाटेन आभार मानल्यात. तशेंच इस्पितळांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत हें आंदोलन चालूच दवरतलो अशें राजन घाटेन सांगलें. हांव उपकार आठयता ते म्हाज्या अनिल लाड, जेका हांवें पयलीं सांगलेलें की हांव पोशण करता. मागीर म्हाज्या घरान सांगलें हांवें बायलेक आनी म्हाज्या घरान. मागीर कॅविन म्हाका मेळ्ळो. कॅविनाक म्हटलें. कॅविनान सदींच आपले सोशल मिडियाचेर म्हाका सिल्वेरिया सिल्वर ताणें म्हाका बरो हेल्प केलो. मागीर खुबशे जाण आमकां मेळ्ळे. संजय सरमळकर दीस रात म्हाज्या फाटल्यान आसतालो. कपडे बिपडे धुवन हाडून दितालो म्हाका. हांवें उपकार केन्ना विसरूंक शकना. तेज्या उपरांत नायटीक बीन हांव तसोच एक 16 आनी 17 एकटोच रावलो कारण केननाक आनी संजयाक खूब काम पडलें. पूण ते दिसा भिवूंक ना. केननाक आनी संजयाक सांगलें आनी वच म्हटलें तुजी कामां कर, हांव रावता म्हटलें. पण हांव विसरूंक शकना तो क्षण म्हाजो रातचो. सगळे बेबदे म्हाजे कडेन त्रास करताले म्हाका. बायलेन आनी म्हाजे बाकी सहकारी आसले तेंच्यांनी म्हाका आयज तोडले म्हाजे हांगच्यान. बाकीचे हांव सगळ्यांचे उपकार म्हणटा. तारा किरकर जे NGO आहा ते दीस रात येताले. काँग्रेस पार्टी, मागीर शिवसेना, गोसूम वेलिंगकर सराची पार्टी, मागीर आप पार्टी, मागीर सूरज पार्टी, शिवसेना, मागीर इतर सगळ्यांच्या नांवां सांगूंक शकना. NGOचे सगळे जो उपकारी आसतलो तेंच्यांनी म्हाका उठोवन धरले. हांव मागता गोंयकारां कडेन ह्या फुडें हांव हरलो म्हूण असो म्हणिना. कारण हो हरलो म्हणीत जाल्यार हांव हरतलो. राती म्हाका खूब इमोशनल जातालें. पण जिद्द सोडप ना आपली. कारण पर्रीकर आजून पासून काय कदिरेचेर आमकां दिसत ना. हें दुख्ख दिसता. म्हाजें वैयक्तीक कोणा कडेन हें नसलें, झगडे नासले. म्हाजे सरकाराच्या विरोधांत झगडे आसले ते म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळा. आमकां आख्खे पोर्टफोलियो तुमी हेका दियात 11 मिनिस्टर. जे 11 मिनिस्टर म्हाजे कोण सोयरे आनी दायरे बीन नासले. दुसरी गोश्ट हांवें तिका सांगलें की तुमी हें करा कितें एकट्या कोणाक पावर दिया जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन चलोनी म्हणून. म्हाजी परत एकदां प्रकृती जाली तर दुसरो मार्ग हांव मागीर तकलेन येता तो हें करतलो लोकशाही खातीर वांटोवपा खातीर. तेन्ना तुमचो तेंको बहु हितून दिवंक जाय. हांव परत एकदां सारको जावन परतो मुखार सरतलो आनी ह्या सरकाराक तेजी भाशा दाखयतलो कितें तें. संविधाना प्रमाण खंयच्याय राज्याचें प्रशासन चलना तेन्ना राज्यपालान दखल घेवपाची आसता आनी योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. मात गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा समाजसेवक न्ही. जाल्यार ती सरकारांतले मंत्री खुर्ची सांबाळपा खातीर वावुरतात तशीच राज्यपाल सुद्दां खुर्ची सांबाळपा खातीर आसा. ताका गोंयकारांचें कांयच पडिल्लें ना अशें राजन घाटे उलयला. तर कॉन्स्टिट्यूशन अशें म्हटलेलें आसा कोणूच आयकना जाल्यार गव्हर्नरान तिची जापसालदारी घेवंक जाय आसली. पूण जाला कितें
गव्हर्नर ते म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारता ह्या पार्टीचो म्हणून. गव्हर्नर एक्च्युली BJPची, सारकी BJPची, तिणें आपली दाखोवन दिली पार्टी. पण गव्हर्नर ही इंडिया कॉन्स्टिट्युशनची हेड आसा. तिणें खरें म्हटल्यार हे घेवंक जाय आसली, जापसालदारकी तिची आसली की ह्या गव्हर्मेंटाचे हे करपा खातीर मुख्यमंत्री कित्याक ना तेजो मेडिकल रिपोर्ट चॅक करपाक जाय आसलो. हे सगळें गव्हर्नरान करूंक जाय आसलें. आयज खुबशे आमचे सोशल एक्टिविस्ट हितून गेल्ल्या कोर्टान, हायकोर्टान. हें वयच्या पयलीं खरें म्हणल्यार तिणें तिची काम आसलें तें. ती वग्गी रावता, तिका दिसता की रे हो उरतलो, तशें जायना. लोकशाही म्हणटा तो जर तर सरकार जर हे घेयना, स्टेप घेयना जाल्यार गव्हर्नराक स्टेप घेवंक जाय आनी तो रिपोर्ट खरें म्हटल्यार राष्ट्रपती धाडूंक जाय आनी तेजेर विचारपूस करून खरें म्हटल्यार हो सरकाराचेर कारवाई करूंक जाय आसली. पण ती कारवाई करूंकच ना. ही आपली करियर सांबाळटा गव्हर्नर, ती फक्त एक बावली कशी जाल्या. आनी त्या खातीर मात तिचे निंदा करता, निशेध करता गव्हर्नराचे. कारण अशें गव्हर्नर फर्स्ट टायम इन गोवा असली आमकां गव्हर्नर मेळ्ळी, हें आमकां दुख्ख दिसता. आयचे तरणाटे फक्त समाजी माध्यमां व्हॉट्सॅप आनी फेसबुकान गुंतल्यात. व्हॉट्सॅप आनी फेसबुकाचेरच लायक आनी शेअर करतात. तांणी तातूंतल्यान भायर सरचे आनी आंदोलनांत वांटेकार जावचे असो उलो राजन घाटेन मारला. आनी कापासदार आसा जाल्यार ह्या गव्हर्नराची जी फुडली कारवाई करात. म्हाका फक्त प्रशासन चलोवंक जाय. त्या प्रशासना खातीरूच हांव बसलेलो. पण गव्हर्नराक सुद्दां एक उतार ना. ती आपूण व्हडली समाजसेवक म्हणटा, पण ती समाजसेवक न्ही, ती खरी पॉलिटिशियन. उडास दरात तुमकां सांगता, ती आमकां पॉलिटिशियन म्हणटा न्ही, ती खरी पॉलिटिशियन. आनी ह्या पॉलिटिशियनान लोटांगण घालता, ह्या सगळ्यांक भिवन लोटांगण घालता आपली कदेल सांबाळपा खातीर. हें दुख्ख दिसता गोंयकारांनो. त्या खातीर तुमी उठा आनी फुडली आमी कारवाई आमी करुया. आनी हो सत्याग्रह जो आसा तो फुडें व्हरकूच जाय आसलो. प्रत्येकानी बसोकूच जाय. पयलीं म्हाका जर बरे भशेन सगळ्या पार्ट्यांचो जर सपोर्ट मेळ्ळो न्ही, हे पार्टी सगळे हे सरकार नेमतलें आसलें अशें तरी म्हाका दिसता. पूण म्हाका तितलो म्हाका दिसता फाटिंबो मेळोंक ना. कारण म्हणे लोक येताले, पण ते पोट तिडकीन अशें म्हाजे कडेन म्हणजे बसोंक जाय आसलें. एक 100 जर लोक बसता न्हू आनी हांव 4-5 दीस आनीक काडटा. हें म्हाका जाय दिसता. म्हाजें इतलें हें सांगता म्हाजे स्पिरीट जाय म्हाका आसलें. स्पिरीट तें फक्त लोकां कडसून मेळटा आसलें. म्हाका आनी कांय कोणाचो पयसो आडको कांय नाका आसलो. म्हाका फक्त लोकांचें स्पिरीट जाय आसलें. तें स्पिरीट मेळोंक ना. थंयच हांव हें जालो. घरा कडेन बसून फक्त फेसबुकाचेर लायक, वॉट्सॅपाचेर लायक हें करता न्ही आमचे यूथ, ते खरोखरच म्हाका वायट दिसता. त्या खातीर उठा. अशें हांव म्हणना हांव व्हडलो कोण जाला म्हणून, पण म्हाज्या सारकी अशें कोण तरी रिवोल्युशन करपी फुडें आमकां गोंयांक जाय, तयार जावंक जाय. भुरगे तयार जायना, फक्त वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेरूच रावता. हें म्हाका वायट दिसता. त्या खातीर म्हाज्या युथांक सगळ्यांक सांगता, हो प्रश्न गोंय तुमी फुडें सांबाळोवंक जाय, फुडें व्हरोंक जाय. त्या खातीर तुमी पावलां मारा. ते फेसबूक वॉट्सॅप बीन टायमपासाचे तितून कांय ना. म्हाजेर सुद्दां नाका ते बरयता, पण वायट दिसता बरयल्लें. हांकां कळना कित्याक खातीर हांव करता. तें म्हाज्या खातीर कांय न्हू. हें फक्त म्हाजे 15 लाख लोक गोंयकार जे आसात तेंच्या खातीर. हांवें म्हटलेलें सुद्दां 15 लाख गोंयकार जे म्हाजें कुटुंब अशें म्हणून जर कोण चलता न्ही, तेजेंच हें जाता. हांवें काय म्हाका कदेल मेळटली, म्हाका फाल्यां सकाळीं तो पोर्टफोलियो दितलो म्हणून हांवें करूंकूच ना. हांवें फक्त प्रशासन चलोवंक जाय ह्या हेजेर हांव आसलो. सरकारा बद्दल लोकांक राग आसा हें खबर आसा म्हूण उपासाक बशिल्लो. मात दुख्ख इतलेंच की आंदोलनाक जाय तसो लोकांचो तेंको मेळ्ळो ना. म्हाजें आंदोलन हें लोकां खातीर आसलें, मुखेलमंत्र्याचे खुर्चेक न्ही, अशी खंत राजन घाटेन उक्तायली. पण हो खरो एक निकाल लागूंक जाय आसलो. हो लोकशायेचो विजय जावपा खातीर खरें म्हणल्यार सगळ्यांनी पेटून उठोवंक जाय आसलें गोंयभर. तें जावंक ना. तेजीच म्हाका दुख्ख दिसता. दुख्ख इतल्या कारणां खातीर जी लोकशाय आमकां दिल्या, डेमोक्रेसी म्हणटा ती आमी टिकून दवरपाचें आसलें. पण तें जावंक ना. पूण आतां तरी लोक शाणे जाया. तुमी पॉलिटिशियनच्या आहारी पडूं नाका. हें गोंय जें आसा हें आमचें सगळ्यांचें. पॉलिटिशियना खातीर हांव वायट म्हणना पॉलिटिशियन, पण बरे विचाराचे पॉलिटिशियन हाडा, जेणे करून गोंय सांबाळपाक जाय. गोंय अशें सांबाळपाक जाय जें आमकां फुडल्या पिडयेक सुद्दां जाय. ह्या खातीरूच हांव हें करता. म्हणून आयज म्हाज्या बायलेन आनी म्हाजे बाकी सहकारी आसले तेंच्यांनी म्हाका आयज तोडलें म्हाजें पेन्शन.
आणि म्हाका दिसता तुमी हळूच सगळे जाण उठ्ठले आणि मोठ्या संख्येन कसले जावं हो इशू न्हू जाय बरो इशू जो गोंयकारांच्या लागता न्ही तो इशू घेवन उठात आणि तेन्नाच ही लोकशाही आसा आणि इलेक्टेड बॉडी जी फक्त 5 वर्सांची आणि आमी वोटर हे राजा जावन आसा हे उडास देरात आमकां हे भिकारी करून दवरूं नाका तुमी स्वता आमी भिकारी जावंक जायना आमी म्हणटा ते राजा आणि हे आमचे सेवक हो ते तकलेन दवरूंक जाय विशय कारण लोकशायेनूच तशें म्हटलेलें आसा